प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 6 वोड 1 ते 6 पर्यंत आनी 16 ते 18 पर्यंत। Mathew chapter 6 verses 1 to 6 and 16 to 18। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। मनशाक दाखोवच्या मनान देवाचे भक्तीच्यो कोडण्यो मनशा उजीर करिना जावन सोत्राय दवरात, नाजाल्यार स्वर्गाक आसतो तुमच्या बापायशी कसलीच मजुरी तुमकां मेळची ना। देखून तुम्ही भीक घालतात तेन्ना तुझे मुखार तुरतुरी वाजोय नाका। दोंगी देवस्थानांनी आनी रस्त्यांचेर आपणाक मनशा मुखार मान मेळचे खातीर तशें करतात। हांव तुमकां खरें सांगता, तांणी आपली मजुरी घेतली। पूण तूं दान दिताय तेन्ना तुजो उजवा हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक करचें न्हय। तुजें दान गुपीत जावं दी, आनी जो गुप्ती केल्लें पळयता तो तुमचो बाप तुका मजुरी दितलो। मागण्या विशीं शिकोण। आनी तुमी मागणे करतात तेन्ना दोंग्या परी जावं नाकात। लोकांन आपणाक पळोवचे खातीर देवस्थानांनी आनी रस्त्यांच्या नाक्यार उबे रावन आपली मागणी करची तांकां मोठी खुशी। हांव तुमकां खरें सांगता, तांणी आपली मजुरी घेतली। पूण तूं मागणे करताय तेन्ना तुज्या खाजगी कुडांत भितर वच, आनी दार धांपल्या उपरांत तुवें गुप्ती आसतो तुज्या बापाक मागणे कर, आनी जो गुप्ती केल्लें तें पळयता तो तुमचो बाप तुका इनाम दितलो। तुमी उपास करतात तेन्ना दोंग्या भाशेन खोतीचें रूप तुमी घेवं नये। आपण उपास करतात म्हूण लोकांक दाखोवंक ती आपल्या तोंडार काडोक घालतात। हांव तुमकां खरेपणी सांगता, तांणीन आपली मजुरी घेतली। पूण तूं उपास करताय तेन्ना तुजो उपास लोकांक न्हय, बगर गुपीत आसतो तुमच्या बापाक दिश्टी पडचे खातीर तुज्या माथ्याक तेल लाय, आनी तुजें तोंड धू, आनी जो गुप्ती केल्लें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो। प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जे आमी वाचलां हातूंत जेजू आमकां 3 विशयावर शिकोण दिता। दाना विशीं शिकोण, ताजे उपरांत मागणे विशीं शिकोण, आनी तिसरी म्हणल्यार तो आमकां उपास विशीं शिकोण। म्हणटच आयज आमकां ह्यो 3 शिकोण जेजू दिता। एक तर दाना विशीं, एक तर मागण्या विशीं, आनी एक उपासा विशीं। आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू ह्यो वस्तू लोकांक त्या वेळार शिकयतालो 2000 वर्सां पयलीं, त्या लोकां मदें जेजू आसलो तांकां सर्गीचे राजाची खबर दिवपाक। त्या वेळार लोक कायद्या प्रमाणे काम करतालो। ती हें करतालीं कित्याक तांची सजमणी आसली की हें केल्यार जाल्यार देव तांचे बरोबर एकदम खोशी जातलो, देव तांकां खूब बेसांनी भरतलो। म्हणून जें करतालीं ती दाखोवंक देवाक की ते खरेपणी भाग्यवंत म्हणून, खरें बरी मनशां म्हणून, पूण तांचो संबंद देवाशी नासलो। कित्याक भाव भयणीनो, ती आत्म्यान मेलेलीं आसलीं। दे वर डेड इन देयर स्पिरीट। जेजू आजून खुर्साक वसोंक नासलो, आजून पवित्र आत्मान आमचे भितर रावपाक येवंक नासलो। आनी भाव भयणीनो, त्या वेळार कितें घडटा, थोडो लोक जो आसलो, चड करून फारिजियो लोक, ते सगळे कोत्ताले भायलो दोबाजो लोकांक दाखोवपाक की खरेंच ते भाग्यवंत म्हणून। ते जेन्ना दानां दिताले सगळ्यांक दाखयताले की ते दान दितात म्हणून। जेन्ना मागणे करताले सगळ्यांक दाखयताले रस्त्यार की ते मागणे करतात म्हणून। आनी जेन्ना उपास करताले लोकांक दाखयताले की खरेपणी उपास करता म्हणून। सगळो लोक म्हणटालो, पळय एकदम भाग्यवंत लोक, पळय कितले मागणे करता, कितलो उपास करता, कितलें दान दिता। आनी भाव भयणीनो, तांकां शाबासकी दिताले। आनी जेजू म्हणटा, जेन्ना लोक तुमकां म्हणटा की तुमी खूब मागणे करतात, उपास करतात, दान दितात, हो इनाम जावन आसा तुजो। जेन्ना लोक तुका व्हडपण दिता, लोक तुका पळयता आनी म्हणटा, अरे इतलो भाग्यवंत मनीस तो। पूण भाव भयणीनो, आमी आतां नव्या कराराची भुरगीं। आमी जावन आसा 2000 वर्सां जावन आमकां ह्यो वस्तू गरज ना करपाक, देव आमचो मोग करपाक। देव आमचो मोग करता कित्याक जेजून आमचो मोग केलो, जेजून आपलें रगत वारोयलें,
जेजू खुर्सार गेलो आनी आमकां आमचे फारीकपण दिलें. भाव भयणीनो, आमी जेन्ना ह्या लोकां भाशेन 2000 वर्सां भाशेन आमी हें काम करीत जाल्यार आमी उपास करता, मागणी करता, दानां दिता, ह्यो वस्तू करता, त्यो वस्तू करता, दाखोवपाक देवाक की आमी खरेंच सुभागी म्हणून, खरेंच आमी भाग्यवंत म्हणून आमी व्हडपणी चुकता. कित्याक भाव भयणीनो, हें करून देव आमचो मोग करिना. देव आमचो मोग करता कित्याक आमी भावार्थ दवरता जेजूचेर, ताज्या रोगताचेर. ताणें कितें फारीकपण दिलें खुर्सार, ताजेर भावार्थ धरून आतां ताज्या रोगता वरवीं आमची सगळी पातकां नितोड जाता आनी देव आमकां आपले पुतो आनी धोव म्हणून मानून घेता. आनी आतां देव आमचो मोग करता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाचो मोग करता, आमी देवाशी मागणें करतले हांव, आमी उपास करतले हांव, आमी दुसऱ्यांक दान दितले, कित्याक हो मोग आमी आपणायला. आमी ह्यो वस्तू करिना देव आमचो मोग करपाक, पूण देवान आमचो मोग केला जेजू वरवीं म्हणून आतां आमी देवा कडेन मागणें करता. आतां आमी दुसऱ्यांक दान दिता, आमी उपास करता. उपास कित्याक करता? आमी उपास करता आमचें मन, आमचें आत्मो न्ही, आमचें मन घट करपाक. आमची चोत्राय ह्या आमकां कितें दिसता, कितें आयकता, ह्या संवसाराच्या वस्तूचेर आमचो चोत्राय धरूंक नाका म्हणून आमी ते उपास करता. आमचें ट्रेनिंग करपाक, आमच्या मनाचें ट्रेनिंग करपाक. आमी उपास करून ना केलो जाल्यार देव आमचेर रागार जावचो ना. आमी उपास केलो आनी देव आमकां चड बेसांवांनी भरतलो अशें आमी ना. उपास करता आमी कित्याक आमकां ट्रेनिंग जाय म्हणून, आमच्या मनाचेर ट्रेनिंग करून की आमची चोत्राय फकत देवाच्या उतराचेर घट जातली म्हणून देखून आमी उपास करता. आनी भाव भयणीनो, ही सजमणी आयज आमकां मेवल्या म्हणून, ही सजमणी आमकां पवित्र आत्मा दिता म्हणून आयज तर आमी जेन्ना उपास करता, मागणी करता, दुसऱ्यांक दान दिता, आमी कित्याक करता? कित्याक आमी देवाच्या मोगान भरल्या. देवान आपलो मोग पवित्र आत्म्या उदेशी आमचे भितर ओतयला. केन्ना? जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरला, आमी देवाची भुरगीं जाल्या ताच्या रोगता वरवीं. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना ह्यो सगल्यो वस्तू करता, देव आमकां इनाम दिता. कसलो इनाम? आमचो संबंद देवाशी घट जाता आनी आमकां सगळें देवाचें बरें फावो जाता. जेन्ना आमी ताचें राज पयलें करता, ताचें उतर पाळटा, देव आमकां जें जेजून घडलां तें सगळें आमकां फावो करता. आनी आतां आमचें जिवीत एकदम बरें जाता, एकदम बेसावनलें भरलेलें जाता. आनी आमी बेसावन भरला म्हणून आतां ही बरी खबर आमी दुसऱ्यांक दिवंक पावता. आमची बेसांव दुसऱ्यांक दिवंक आमी पावता. आनी एके भाशेन एक खरेपणी क्रिस्ती जिवीत, एक भावार्थीचें जिवीत, एक जैतिवंत जिवीत जिवंक आमी पावता. आयज भाव भयणीनो, ह्या उतराचेर, आयच्या शिवर्थमनाचेर ही आमकां सजमणी मेवल्या म्हणून उपासा विशीं, मागणे विशीं आनी दाना विशीं ही सजमणी घेवन आयज आमी आतां देवाचें उतर पाळून ही खरीपणी आमकां ही सजमणी मेवल्या म्हणून हे क्रिस्ती जिवीत जिवंक आयज तर आमी फुडें सरोया आनी आमचो संबंद देवाशी घट जायत हे दिसान दीस घट जावन आतां आमी सर्गीच्या राजान एक दीस आमंत्रण आमकां मेळपाक आमी तयारी करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरुंदरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.